हो अपघात शुक्रारा राती दिवचलच्या नवीन बायपास रस्त्यावयल्या वाठादेव जंक्शनाचेर घडलो। हे विशींची माहिती अशी सर्वणचो कालिदास घाडी हो आपले GA04 M8090 हे स्कूटरी वयल्यान दिवचलच्यान सर्वणच्या दिकेन येतालो। ताचे वांगडा ताचे स्कूटरीर ताची घरकान्न आनी 2.5 वर्सांचो भुरगो आशिल्लो। वाठादेव जंक्शना कडेन पावतकीच फुडल्यान येवपी GA04 T6632 हे कारीक स्कूटरीचो नेटान धपको बसलो। ही कार मुख्य रस्त्या वयल्यान बायपास रस्त्याचेर वतना हो अपघात घडलो। ह्या अपघाता उपरांत स्कूटरी सयत कालिदास ताची घरकान्न आनी भुरगो रस्त्याचेर उसळून पडले। ह्या अपघातात ही फॅमिली नशिबान वाटावली, मात कालिदास घाडी हांची घरकान्न आनी ताचो 2.5 वर्सांचो भुरगो कांय प्रमाणांत जखमी जालो। जखमींचेर सद्या हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात अशी माहिती मेळ्ळ्या। ह्या अपघाताची माहिती मेळटकीच दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार धांव घेतली। पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो करून ते फुडलो तपास करतात। ह्या अपघातात स्कूटर आनी कार ह्या दोनूय वाहनांची मोठ्या प्रमाणात मोडतोड जाल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।